कोमुदीदादीन ज्या लोकांक घरां बांदपा खातीर पत्रां दिल्यात तांची घरां कायदेशीर करपा विशीं कायदो हाडटले। येता ते विधानसभा अधिवेशनात ह्या कायद्या संबंधी बिल हाडटले ह्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाक म्हजो तेंको आशिल्ल्याचें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केलें। नवे वाडे आनी शांतीनगर सावन महामार्गास जोडपी रेल्वे उड्डाण पूल रेल्वे वतीन 12 कोटी रुपया खर्च करून बांदतले। ह्या पुलाची बुन्याद मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी घाली अशी माहिती मंत्री माविन गुदिनोन दिली। माझे एकूच सांगपा जाय, आमी जेन्ना आख्खे गोंयान वोट मागपा वयता तेन्ना आमी चिंतना की तेंचे लिगल वोट म्हूण आमी जाणा, दॅट इज नॉट इल्लिगल वोट। कोणा पळय गरज आसली 20 वर्सां पयलीं 30 वर्सां पयलीं जेन्ना गोवा शिपयार्ड येयलें, लोकांक रावपाची गरज पडली न्यू वाडे सारके ते पेडणेसून डेली येवन वचपाचे, प्रवास करपाचे वा आनी खंयसर करपाचे, सो ती आमी लिगलायज करपाकूच जाय। ते मोडपा जाता 30 वर्सांनी 40 वर्सांनी, थोडे लोक अजुनूय योजिता मोडटले म्हूण। सेम वे कोमदादीनूय तांकां रावपा दिलें, कित्याक दुसऱ्या तांकां ताक ना जाली लिगल बांगलो बांदपाक वा लिगल फ्लॅटांनी रावपाक, म्हणून गरिबांनी बांदले। आज गरिबां आमी पावपा जाय, कोर्टाची मिस्टेक ना, हायकोर्टाची मिस्टेक ना, लोक कायदेशीर तरी पाडना, मागीर ते डेमोलिश कर म्हणटा। आमी कायदो हाडपा जाय, ती लिगलायज करपाक। आज म्हाका खूब खुशी भोगता की मान्य मुखेलमंत्र्यान तें मान्य केलें, पब्लिकली अनावन्स केलें। कोमदाद जागो जो आसा लोकांनी जे आमी म्हणटा बेकायदेशीर घरां आसा ती लिगलायज करतलो म्हणून। दिस इज अ बिग अँड ह्यूज रिलीफ टू द पीपल। बेश्टेच लोक कोर्टां वचोन कॉम्प्लिकेशन जे जाता ते जावपा ना फुडारा। येता ते असेंब्लीन आमी ते बिल हाडटले। गोयल जेन्ना रेल्वे मिनिस्टर आसले तेन्ना हांव ताका हांगा घेवन आयिल्लो, स्वता ताका दाखोवपाक कितें डिफिकल्टी आसा ती, आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा। ताका लागून आज हे ब्रॉडनिंग ऑफ द ब्रीज जाता आनी कामाचो सुरवातूय जाता। सोमतो म्हाजो खंयचो बुन्यादीचो फातर गायल्यार हांव केन्ना तो फातर घालून दवरना, कामाचो सुरवात जाता। 8 म्हयन्यां भितर ही ब्रीज रेडी जातली। 12 crore ब्रीज साउथ वेस्टर्न रेल्वेन टोटल कामां जी म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला, म्हाका स्पेशल रोड करून दिला नियर स्पेशल स्मृती स्कूल दाबोली, आनी एक ल्हान ओवरब्रीज आसलो तोय थिंगा ब्रॉड करून दिला। टोटल वर्क्स ऑफ 34 crore म्हाका करून दिला। हे 12 कोटी धरून हे दाखयता की सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी लोकल गव्हर्मेंट अंडर डॉ. प्रमोद सावंत बरें काम करता। आमी बेश्टे डबल इंजीन बरें काम जाता म्हणना, डबल इंजीन म्हळ्यार तोच सरकार हांगा तोच सरकार थिंगा। मान्य नरेंद्र मोदीजी तेजे नेतृत्वा खाला पियुष गोयल आसून दी, डॉ. प्रमोद सावंत आसून दी, तो माविन गुडिनो आसून दी, आमी मेळून काम करता, म्हणून इतले प्रमाणान सगळीं कामां जाता ती दिसता।